नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रुमान तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. फाटल्या 10-12 दिसां साकून आमचे गोमंतक टीव्हीची ही ल्हानशी फॅमिली तुमच्या घराघरांनी पाविल्लीच आसा. तर आयच्यो म्हत्वाच्यो अपडेट्स जाणून घेवया. आमच्या स्क्रिप्टीन बारीक बारीक कुतां काडटा, मात आमकां त्यो सुदरावन शिकोवन आमचे कडल्यान ते बरे भशेन करून घेवपी आमचो डेस्क इंचार्ज सुशांत गांवस. सुशांत, आयज तुमचे कडेन कसल्यो स्टोरी म्हत्वाच्यो अपडेट आसा सांगशीत? आजची महत्त्वाची बातमी एक अपडेट म्हणून इस्रायल गाजा मदीं जे युद्ध चालू आसा तातूंत इस्रायलाच्या सुमार 300 जाल्यार पॅलेस्टिनाच्या सुमार 250 लोकांक मरण आयला. इस्रायलाचो जो PM आसा बेंजामिन नेतन्याहू यानी एक युद्धच म्हणून घोशीत केला आनी हल्लो करपी हमास जी दहशतवादी संघटना आसा तांकां हाचे परिणाम भोगचे पडटले म्हणून शिटकावणी दिल्या. आनी हमासाच्या हल्ल्या उपरांत इस्रायलान जी गाजा पट्टी आसा थंय आनी वेस्ट बँक म्हणून जो एक वाठार आहा पॅलेस्टिनाचो थंय मोठ्या प्रमाणात हवाई हल्ले करपाक सुरवात केल्यात. तांचे जे राखीव सैनीक आसात तांकां एकठांय येवपाचो आदेश दिला आनी आतां मोठ्या प्रमाणात हल्ले चडोवपाक सुरवात आसा. हातूंत लेबनॉन म्हणून एक देश आहा ताणें उडी घेतल्या. थंयच्या एका दहशतवादी गटान इस्रायलाचेर ताबडतोड हल्ले केले. ताका प्रतिकार म्हणून इस्रायलानय लेबनॉनाच्या ह्या गटाचेर मोर्टार फायर केले आनी एक मोठें युद्ध जावपाची एक भिरांत निर्माण जाल्या. कुशीकच आशिल्ले सिरिया म्हणा, जॉर्डन ह्या देशांनी इस्रायला आड भुमिका घेतल्या आनी जो इराण एक कट्टरवादी मुस्लीम देश आहा ताणेंय इस्रायला आड भुमिका घेतल्या. ह्या हमासाच्या हल्ल्या फाटलो एक उद्देश म्हणून पळोवपाक येता की सौदी अरेबिया आनी इस्रायल हांचे मदीं म्हत्वाची कबलात जावपाची आसा आनी अमेरिकेन हे कबलाती मदीं म्हत्वाचो वांटो घेतला. इस्रायल आनी सौदी अरेबिया मदीं जर ही कबलात जाली जाल्यार पॅलेस्टिनाचो इशू खंय तरी कुशीक पडटलो आनी पॅलेस्टिनाक कोण सपोर्ट करपाक येवचो ना. हाचे खातीर हमासान हो हल्लो केलो असो येता. किंबहुना इराणान तांकां फाटबळ दिवन किंवा जे शस्त्रां आसात ती पुरोवन हो हल्लो केलो असो येता अशी एके वटेन चर्चा चालू आसा. तातूंत सिरिया, जॉर्डन आनी हे जे बाकीचे इस्रायलाच्या कुशीचे देश आहात ते आनी बाकीचे जे आखाती देश आहात ते कितें भुमिका घेतात हे पळोवप म्हत्वाचें ठरतलें. दुसरे वटेन अमेरिकेन एक घोशणा केल्या की इस्रायलाक स्वताक डिफेंड करपाचो रायट आसा. तांच्या लोकांक डिफेंड करूं येता तेंच्यांनी कितें मजत लागली जाल्यार आमी तांकां करतले. दुसरे वटेन भारत म्हणा, फ्रांस, इंग्लंड ह्या देशांनी इस्रायलाक सपोर्ट केला. तांकां स्वताच्या नागरिकांक राखपाक तांकां डिफेंड करपाचो रायट आसा म्हणून भुमिका घेतल्या. आतां आखाती देशान सौदी अरेबियाची म्हणटा ती म्हत्वाची भुमिका जाता. आतां सौदी अरेबिया कितें भुमिका घेता तें पळोवचें पडटलें, कित्याक एक वटेन ही जर कबलात जाली जाल्यार पॅलेस्टिनाचो इशू खंय तरी कुशीक पडटलो. ताका लागून सौदी अरेबियाची भुमिके कडेन सगळ्यांचें लक्ष लागून राविल्लें आसा. ही खूब एक म्हत्वाची आनी गंभीर असो हो विशय आशिल्लो. तर अशाच अपडेटां खातीर पळयात आमचे गोमंतक टुडे 7 वरांचेर. तर आतां आमी ह्या आमचे सब एडिटर उशा जरावकर जे चड करून गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो बातम्यो तुमचे मेरेन पावयता. उशा, आयज तुजे कडेन खंयची गांवगिरी बातमी आसा? आयज गांवगिरी म्हणल्यार स्पोर्ट्साची आसा. आयज 8 ऑक्टोबरा IM 17.3 ट्रायथलॉन पणजे मिरामार दर्यादेगेर आयोजीत केल्लो आनी फाटलीं 3 वर्सां जालीं IM 70.3 ट्रायथलॉन गोंयांत जाता. आयतारा सकाळी ह्या ट्रायथलॉनाची सुरवात मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी बावटो दाखोवन जाली. अंदू ह्या आयर्नमॅन 70.3 भारतांत परत एक फावट बाजी मारल्या. भारता सयत 19 देशांनी ह्या सर्तींत वांटो घेतिल्लो. राष्ट्रीय तशें अंतरराष्ट्रीय पावंड्या वयले सुमार 1000 वयर खेळगड्यांचो ह्या खेळा सर्तींत आस्पाव आशिल्लो. आनी पळोवपाक गेले जाल्यार पयले रॅली गटांत भारताची टीम अरायस हो पंगड जैतवंत जालो, जाल्यार वैयक्तीक गटांत भारताचो नेहल बॅग हो पयले सुवातेर जैतवंत जालो. आयर्नमॅन 70.3 ही खेळा सर्त स्पोर्ट्स ट्युरिजमाक उर्बा दिता अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें सांगलें. विजेत्यांनी ही सर्त पुराय 4 वरां भितर पुराय केली. तर तुमकां ही आमची पुराय बातमी पळोवपाक मेळटली 7 PM बुलेटिना. देव बरें करूं. उशा,
तर आता आमी आमचे न्यूज अँकर संजना अंजुणकारा कडल्यान जाणून घेवया ताजे कडेन आयज खंयची म्हत्वाची अपडेट आसा. संजना, आयज खंयची अपडेट आसा तुजे कडेन? आयज म्हणजे काल जाल्ली अशी बसका ती तातूंत कसिनो सयत ऑनलायन गेमींग आनी हॉर्स रेसिंगाचेर GST परिशदेन लागू केल्ल्या 28% कर वाडीची 1 ऑक्टोबराच्यान अंमलबजावणी सुरू जाल्या हें तुमकां आमी सांगलांच. पूण ह्या करवाडीक शेनवारा दिल्लीन जाल्ले GST परिशदेच्या 52वे बसकेन गोंय, दिल्ली सयत हेर राज्यांनी विरोध केला. कसिनो तशेंच ऑनलायन गेमिंगा वयली GST 18 वयल्यान थेट 28% केल्ल्यान ताचो फटको ह्या क्षेत्रांतल्या विविध उद्देगांक बसून ते बंद जावपाची शक्यताय आसा. ताका लागून हो कर उणो करचो अशें हेर राज्यांनी ह्या बसकेंत मागणी केला. हाचेर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हाणें म्हणजे सकारात्मक प्रतिसाद दिला. हे बसकेक मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी गोंयचे मंत्री तशेंच GST परिशदेचे वांगडी मंत्री मोविन गुदिनोय हाजीर आशिल्ले. बसकेन घेतिल्ल्या विविध निर्णयाचो गोंयाक व्हड म्हणजे फायदो मेळटलो असो दावो तांच्यांनी केला. तर दुसरी म्हणजे आयच्या दिसाची म्हत्वाची घडणूक जी बॉम्बां घडल्या. रस्त्याच्या विस्तारीकरणाक आड आयज बॉम्बकारांनी थंयच्या राखणदाराक गाराणें घातले. सरकार आपचे वटेन ना अशें ते म्हणटात. दिल्लीच्यान येवपी सुचोवण्या प्रमाण ते वागपाक लागला. देखून आतां आमी आंदोलन आनी खर करतले म्हणीत 15 ऑक्टोबराक तांच्यांनी जाहीर बसका घेवपाचें थारायलां. हांगा रस्त्याचें विस्तारीकरण जावपाक दिवचे नात हे मागणेचेर आमी आजून ठाम आसात अशें बॉम्बकारांनी आयज आमकां पत्रकारांक सांगिल्लें आसा. आनी आतांच आमकां एक ब्रेकींग आयला त्या प्रमाणे पर्वरे गुन्यांव फाट्याची व्हड धाड. फर्दिनांद उद्योजी कोकवो ह्या नायजेरियन नागरिकाक अटक केला. ताचे कडल्यान 2.5 लाखांचे कोकेन आनी MDMA ड्रग्स जप्त केल्या. तिसरी बातमी म्हणजे आयज मुख्यमंत्र्यान बरें विधान केलां. सशक्त समाजाची निर्मिती खातीर दर एकल्याची भलायकी म्हत्वाची. हाका लागून भलायकी जागृताय कार्यावळीची गरज आसा अशें मुख्यमंत्र्यान म्हणिल्लें आसा. तर संजनान आमकां खूब बरे अपडेट्स दिल्ले आसात. तर आतां आमी हे आमचे सब एडिटर रश्मी नरसे आणि तांचे कडेन जाणून घेवया ताज्यो म्हत्वाच्यो खबरो. दिप्ती, आयज GCA म्हणजे गोवा क्रिकेट असोसिएशनाची एन्युअल जनरल बॉडी मिटींग जाली AGM आणि तेतून 107 क्लबांनी तेतून वांटो घेतलो. आणि ह्या वेळार धारगळे जो प्रस्तावित इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियम आसा तेचें बांदकाम बेगोबेग सुरू करचें अशी मागणी ह्या 107 क्लबाच्या मेंबरांनी केला. पोरूय AGMान सेम मागणी जाल्ली. सो अंदू हें काम बेगोबेग सुरू करचें, तें आडोवन दवरचें न्हू, तें हुमकळून दवरचें न्हू, जाता तितले बेगीन स्टार्ट करचें. आनी तेचे बांदकामाचो जो मंथली रिपोर्ट बांदकाम खंय पावला तेचो दर वेळार ते सांगत रावचो, जावं तो रिपोर्ट करचो अशी मागणी ह्या वेळार त्या संघटनाच्या वांगड्यांनी केल्या. सो बेगीनूच आमकां धारगळे इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियम पळोवपाक मेळटलो अशी आस्त बाळगुया. आनी गोंय जे स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन करपाची सरकाराची मोग आहा तितून इट वील बी अ फेदर इन द कॅप म्हणून येता. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एज सून एज पॉसिबल. येस रश्मी. तर आता आमी या आमच्या सब एडिटर ऐश्वर्या कोरजुवेकरा कडेन आणि जाणून घेवया याची म्हत्वाची अपडेट. ऐश्वर्या, आयज एक उजो लागपाची घडणूक घडली. म्हणजे कितें जालें की शोले सड्यान की लक्ष्मीकांत चोडणकर हे सर्विसींग करताले ACचे. इतल्यान ते काम करताले पळय तेन्नाच ताका शॉर्ट सर्किट जाली. सो शॉर्ट सर्किटाक लागून ते उजो मातसो आहा पळय तो तेज्या दोळ्यांक बीन लागला. सो मातसो ताका किरकोळ दुखापत जाला. सो त्या लागून आनी तशें मेजर कांय जावंक ना. पूण अश्यो घडणुको आतां वाडत आसा. खूब जाले, खूब दीस जाले की उजो लागता की एक कितें घडणूक जायत आसा. देखून खंयचें काम करतना सगळ्यांनी लक्ष दिवन काम करपाचें. हो खूब बरो सल्लो तुमकां ऐश्वर्यान दिल्लो आसा. तर आता आमी ह्या उत्तेजा आमचे सब एडिटरान जाणून घेवयाची म्हत्वाची अपडेट. आयची म्हत्वाची अपडेट म्हळ्यार फाटल्या कांय दिसा सावन मोपा विमानतळाचेर टॅक्सी कावंटराक लागून बरोच बोवाळ पडलेलो न्हू. त्या खातीर टॅक्सीकारांनी हे विशयी आंदोलनय करून आपल्या हक्काचो टॅक्सी कावंटर मेळोवन घेतलोय. आनी आतां खंय तरी मोपा विमानतळाचेर एंट्री गाडयांक खातीर एंट्री फी वाडयल्या. ही एंट्री फी पयलीं 50 रुपया आसली आनी आतां ती 3 पटीन वाडोवन 200चेर पावयल्या. म्हणटकूच आतां खंय तरी टॅक्सी वेवसायिकांनी नाराजी उक्तायल्या. ह्यान फुडें आतां आंदोलन करून तेंच्यांनी हक्काचो टॅक्सी कावंटर घेतलो त्या विशीं तेंच्यांनी आतां वाडयल्या. त्या विशीं तेंच्यांनी आतां नाराजी उक्तायल्या. फुडें पळोवया ते आतां कितें हें करता ते वाडयल्या तेजेर.
तर अशाच आनिकूय म्हत्वाच्या अपडेटां खातीर गोमंतक टीव्हीचेर गोमंतक टुडे हे 7 वरांचेर बुलेटीन पळोवपाक विसरूं नाकात. पळयत रावात. कॅमेरामॅन यश सयत दिप्तिका कोणकार.